अजून आमचं हवामान खात्याकडल्यान एक 2 दिवसापूर्वी आमकां वॉर्निंग गेल्ले 2 दिवस जास्त पावस पडपाच्या आनी काळजी घेवंक जाय. आतां आमचो डॅम भरलेले आमचे संडे मागीर आमी थोडे पाणी सोडले. आतां आमचो लेवल हा 93.03. अजूनय आमकां नियरली 20 सेंटीमीटर वॉटर कुशन आनी अरावंड आतां 15 क्युबिक मीटर आमी पाणी सोडलेले आसा. आणि जर पाऊस लागता जर पाणी जर वाडटा अशें दिसल्यार आमी पाणी आनी सोडूंक शकता. आता तरी अंडर कंट्रोल हा. म्हणजे गेट्स काढले सर? हय, 4 गेट आमी ओपन केल्ले आसा. 4 गेटीकडून टोटली अबाउट 15 क्युबिक मीटर आमचं पाणी भायर येता. तो 4 गेट फुल ओपन केले का? हा फुल ओपन 5-5 सेंटीमीटर ओपन केले. तिथून टोटली एक 15 क्युबिक मीटर पर सेकंड पाणी भायर येतं. असं डेंजरची किती काय डेंजर काय नाही. डेंजर भिवपाची गरज ना. वी आर कंट्रोलिंग. पावस जर जास्त पडला जास्त पाणी सुटलं तर गरज ना आमकां जास्त सुटता.